नमस्कार. उत्सव ह्या कार्यावळी घेवकार आयज हो उत्सव गोंयांतली नामनेची जात्रा म्हळ्यार श्री लयराई देवी शिरगांवची ही तुमकां खबरूय आसतली. ताची आख्यायिका तुमी जाणा आसतले. मूळ ही 7 भयणी आनी 8वो भाव खेतोबा जो वांयगणी ह्या गांवांत स्थायीक जालो. आयज पळोवया श्रीदेव खेतोबा हांचो वर्सुकी दीस मनयलो. ह्या वर्सुकी दिसा निमतान आपल्या भयणीक अधिकारान आपोवन तांकां मान दिवन 3 दिसाचो वर्सुकी दीस व्हडा संख्येन आनी भक्तिभावान मनयलो. 12 वर्सां पुनर्स्थापने निमित्तान शिखर कला स्थापन केलो. गेले 3 दीस हो धर्मीक सुवाळो जालो. आज खेतोबा महाराजाच्या या कलश शिखर प्रतिष्ठापनेच्या दिसा सगळे ग्रामस्थ अशा भक्तिभावान येयल्ले आसा की आमचो देव आज ह्या शिखर कलश काडटा. आणि आयच्या दिसा आमी एक प्रार्थना केल्ली आसा की ह्या गांवांत सगळे समृद्धी येवची, सगळे देव आमचे देवस्थान सगळे एकत्र जावन मयेचो जो उत्सव हा, मये जो आसा शिरगांवचो हा, मुरगांवचो हा, तो उत्सव मोठ्या दबाज्यान फुडें जावचो अशी सगळ्या ग्रामस्थांनी, सगळ्या भावीक भक्तांनी आनी सगळ्या चौगुल्यांनी मेळून देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा. आयच्या ह्या दिसाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता हांव.
आज आम्ही सगळे खेतोबा ह्या ज्या प्रांगणान हांगा देवस्थानाच्या प्रांगणान हांगा जमलेले आसा त्याप्रमाणे आज सगळे 7वी जाणी भयणी आणि 8वो खेतोबा ह्या संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळी हांगा जमलेली आसा आणि त्याप्रमाणे आज शिखर कलशाचो जो महोत्सव आसा आज हे द्वादशी तिथी आणि अशे देवान जो कितें प्रसाद दिलो आणि त्याप्रमाणे सगळ्या भक्तांक जी कितें सद्बुद्धी दिली त्याप्रमाणे सगळ्यांनी पत्र पुष्प सगळ्यांनी सहकार्य केला जेंचे कडेन जाता तशें तशें प्रत्येकानी सहकार्य करून आज शिखरकराची प्रतिष्ठापना झाली आणि देवाच्या कृपेन सगळ्या शिरगांवकार मुळगांवकार वांयगणकार मयेकार मोरजकार हे जे 7 भयणी आणि 8वो खेतोबा ह्या संपूर्ण देवस्थानाचे जे उत्सव आसात आणि जात्रा आसात त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची अडी अडचणी न येता आम्ही देवाक प्रार्थना केल्या सगळे उत्सव आसा सगळ्या महाजनांक सगळ्या भक्तांक चांगल्या प्रकारची सद्बुद्धी प्राप्त करून घेऊन जे कितें उत्सव आसात ते सगळे बरे भशेन करून घेवन ह्या देवतांच्यो पूर्ण कृपादृश्टी सगळ्यांक प्राप्त जावची इतके आमी देवा कडेन प्रार्थना करून ह्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमच्या मिडिया माध्यमाचे धन्यवाद मानता. सगळ्या ग्रामस्थांक घेऊन ते ग्रामस्थ मानकारी तुझे येयल्ल्या मुळगांवकार येयल्ल्या शिरगांवकार येयल्ल्या मयांकार येयल्ल्या दिवचलकार येयल्ल्या आणि वांयगणचे ग्रामस्थ त्या वतीन आयज जाणकारी मय मागणी सय सांगणे करता. ह्या थळान जग जोडणारे पुरुष आहा ग्रामपुरुष रामपुरुष आतकारी गोबरो लफादर सटी देवता हेका जापी एकी आणि मया गांवान पंचायतान देवस्थान आहा आणि थळान विष्णू थळानूय आहा तेन्ना मया गांवाचे हे देवस्थानासून त्या आदारान तुमचे देवतांक घेवन हे कार्य ग्रामस्थ करता. त्या प्रमाणे कसल्याच कार्याक अडचण येवं मेळना. मया गांवान येवं मेळना, मुळगांव गांवान येवं मेळना, शिरगांव गांवान येवं ना, दिवचले गांवान आनी वांयगण्या तळा वयवाटा प्रमाणे वार्षिक पद्दती प्रमाणे हो वर्धापन दिन जाता देवतांचो. देवस्थान वाढदिवसाची आणि कळस शिकाराचे हार्दिक सगळ्या ग्रामस्थांक आमचे मयेकार ग्रामस्थ चौगुले शिरगांवकार ग्रामस्थ चौगुले मुळगांवकार ग्रामस्थ चौगुले आणि आमचे सगळे बाकीचे सगळे ग्रामस्थ सगळ्यांक आमच्या वांयगणी आमच्या कमिटी देवस्थान कमिटीतर्फे आमचे चौगुले ग्रामस्थ मोडा ग्रामस्थतर्फे सगळ्यांक देवस्थानाची आणि भाविकांक सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा.